समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता आयच्या डायकिन बरोबर जाल्ल्या एग्रीमेंटाच्या निमित्तान की गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI विथ फुल्ली रेडी आसा सगळ्या जाणांनी वेगवेगळी ट्रेनिंग घेवपा खातीर. म्हणूनच तर आमच्या गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 10 ITIतल्या निमित्तान HVAC आसतले, प्लंबिंग आसतले, फायर एंड सेफ्टी आसतली, हॉस्पिटॅलिटी सारखे कोर्सेस आसतले. फर्स्ट टाइम वी हॅव गिवन दिस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल द यूथ इन द स्टेट ऑफ गोवा. तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत येता त्या न्यू एड्युकेशनल इयरांतल्यान जॉईन जावचे आणि आपले करियर स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांकडे करपा खातीर आम्ही ड्युअल डिग्री सिस्टम किंवा डिग्री विथ डिप्लोमा सिस्टम किंवा डिग्री विथ सर्टिफिकेशन सिस्टम जे कोर्सेस स्टार्ट केले त्या हातूंतल्यान जर जॉईन जाले जाल्यार म्हाका निश्चितच खात्री आसा की विकसीत भारत विकसीत गोवा आणि स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग ह्या कन्सेप्टांतल्यान आमचो प्रत्येक यूथ हाजे कडेन अलॉंग विथ द डिग्री सर्टिफिकेट देर वील बी द एडिशनल सर्टिफिकेट ऑफ द स्किल हाजे एक तरी एडिशनल सर्टिफिकेट आसप हे गरजेचे आसा. ती सर्टिफिकेट्स घेवपा खातीर वेगवेगळ्या ITIतल्यान अशे यूथ फुडें येतले आनी एक तर नोकरेच्या निमित्तात किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या निमित्तात करपा खातीर गोंय सरकार सदोदीत तांच्या बरोबर आसा.